हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा थर्सडे आणि सकाळची न्ही आता जस्ट 6:35 जाल्या. आणि आम्ही खंय पावले रे? खंय पावले आम्ही? शिर्शी जंक्शनार पावले. जो फाटल्यान तुमकां जंक्शन दिसता पळय तो शिर्शी जंक्शन. सो हांगा कितें म्हणटा एक्झॅक्टली अशें कांय खबर ना, बट अंकोला क्रॉस केलें, गोकर्ण क्रॉस केलें आमी. आतां खंय हांगा रे कुमठा. आतां कुमठा पावतली आमी. दिवकी पावल्या खंय पळोवन येयलो. तर आतां कुमठा बिमटा काडपाचें उरलां, मुर्डेश्वर भटकळ सगळें उरलां. तर आता तुम्ही म्हणटले आम्ही खंय वता का म्हणून. एक्चुअली एक एमर्जन्सी सिच्युएशन ताका लागून मणिपाल हॉस्पिटलान वता. म्हळ्यार आमचो रिलेटिव्स आसा पळय न्हू तो बरो ना, थंय एडमीट आसा, ताका लागून थंय वता. सो एक्चुअली म्हाजें न्ही असो मायंडसेट नाशिल्लो की आयज व्हिडिओ बीन करपाचो. म्हटलेलें हाका हांवें करना अशें म्हणून, पण हो म्हणपाक लागलो आसूं तूं कर, कित्याक हांवें काल न्ही व्हिडिओ करूं नाशिल्लो, व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट करूं नाशिल्लो. तर हो म्हणपाक लागलो आसूं तूं कर अशें म्हणून. मागीर गॅप पडटा न्ही, पयलींच चवथीक 3 दीस गॅप घेतलेलें आसा ताका लागून. सो सकाळी आमी 4:15 सुमार भायर सरलेली. 5:00 आमचो प्लॅनिंग आशिल्लो, बट 4:15 जाली आमकां भायर सरता म्हटल्यार. आनी आतां वाटेर रावल्या, असले धुके पडला. एम्बुलन्स गेली. सो थंडी खाता न्ही, सो धुके भरपूर पडला. आणि असं करून न्ही बरो व्ह्यूज आसा बरो तो दिसता. मोबायलाचेर न्ही इतलो बरो कॅप्चर जायना, बट दोळ्यान पळोवपाक मस्त दिसता. आनी धुके न्ही अशें दोळ्या मुखारच फ्लायटां बी बसता पळय तशें इतले धुके आसा हे सायडीच्यान. आमच्या ते सायडीन बी धुके पडना काय आयजच पडला आनी आमी आयजच भायर सरल्या खबर ना. तर पळोवया 10-11 बी जातली आमकां पावता म्हटल्यार. आनीक जी जर्नी आसा पळय न्हू तीच हांव आयज तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. हॉस्पिटलान बी कांय शूट करचें ना, आमी कोणाच्या खबरीक वता आनी थंय वचून शूट करप बरें जायना न्ही ताका लागून. तर मागीर जशी जर्नी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करता. तर सद्या हांगासर रावून हें केल्लें, एक व्हडली न्हंय अशी आसा. सो मातशें रावया म्हटलें. सकाळी इतले म्हळ्यार बेगीन भायर सरलेलें न्हू, भायर धुके, एसी लायल्यार थंडी खाता. भायर विंडो जर ओपन केलो न्ही नुस्त्या वास येता, कशें रावूं जायना. आनी भितर सा कडकडोवपाक लागले सारकी. ताका लागून म्हटलें मातशें 1 मिनीट रावया अशें म्हणून. आनी हांव व्हिडिओय बी स्टार्ट करता अशें म्हणलें हांकां. हय एम्बुलन्सूच ना सगळं. सो चलात तर अजून ब्रेकफास्ट बी जो आसा पळय तो कांय जालो ना. आतां नेक्स्ट स्टॉप जो आसतलो पळय न्हू तो ब्रेकफास्टच आसतलो. तर आमी आतां वयतलीं आनी थंय मातशें तांकां मेळटली बी आनी मागीर येतलीं. ब्रीज हालता मरे, ब्रीज हालपाक लागले या खंय भितर केन्ना कितें पडटा. एक ब्रीज पडला तो पयला आनी तो बी आतां पयलें ना डायवर्शन ना कांय ना. आतां न्ही आमी जस्ट 2 मिनटां खातीर रावल्ले. ग्लास पळय धुक्यान कितें जालें तो निवळ कर रे. तो कितले इतले धुके पडटा म्हळ्यार तुमी चिंता कितली थंडी खाता आसतली ती. आनीक रोडाचें कंडिशन जें आसा पळय ते इतले वर्स्ट विचारूं नाका. आमी न्ही खूबदां हे रोडान ट्रॅवल केला. सुब्रमण्यम वचून येयल्या, धर्मस्थळ एकदां वचून येयली, प्लस मैसूर गेल्ली आमी. सो हे रोडान आमी भरपूर ट्रॅवल केला. बट तुमकां सांगता इतले रोडाचे कंडिशन वर्स्ट आमी फर्स्ट टायम पळयला. पावसाक रोडाचे कंडिशन इतले बिगडला जाणा काय सांगपाचेंच बी ना. जी पण माती बिती कोसळून पडलेली पळय ती अजून थोडे कडेन तशीच आसा. फक्त बॅरिकेड्स घातल्या आनी ट्रॅफिक जे आसा पळय न्हू ते डायवर्ट केला. आनी डायवर्ट केला ते केला इतले लॉंग डिस्टन्सार डायवर्ट केला जाणा ना, मदल्यान फोडून परत हे कांयच ना. सामकी रोडाची कंडिशन वर्स्ट. लोकां लायट मारून वचपा पडटा. आनी मुखाल्यान जे लोक येता पळय न्ही तांकां खबर ना न्ही फाटल्यान कितें जालां तें. आनी सकाळ फुडें इतल्यो गाडयो बी ना रोडार अश्यो. आमी त्या सायडीच्यान वता न्ही लोक वयल्यान आमकां लायट मारता की आमी रॉंग हितून येता म्हणून. आमी खंयच्यान वचपाचें सामकें. आनी आतां इतलो तेंप जालो, पावस सोंपलो, आतां थंडी चालू जाली, स्टील ती एक कडेन माती बी कोसळून पडलेली पळय ती तशीच आसा, काडू बी ना अजून. आनी ते कोसळून बी पडला ते पळयलें जाल्यार इतलो भंय दिसता जाणा सामको. भोंवपाकच हांव म्हाका म्हणटा कर्नाटका गव्हर्मेंटाचेर भरोसाच ना खंय.
तो ब्रिज आमचो कारवारचो ब्रिज पडलो, हे सगळे लँडस्लाइड्स जाल्यो आणि हितूंतल्यान अजून गव्हर्मेंट भायरच येयलो ना, कांयच हे केलें ना. त्या दिसा आनी कारवार ब्रिज तो पडला पळय न्हू, तो फोडून काडटा. तो लोकांनी इतले व्हिडिओज व्हायरल केले ना, ते फोडून काडटा म्हणून ब्रिज तो. आतां आमी तेच पळयतालीं येता आसतना, आमगेलें डिस्कशन बी तेच आशिल्लें. खंय केन्ना कितें काम केलें, व्हिडिओ इतले व्हायरल केले पण ब्रिज तशाचो तसो आसा. खंयचे कितें फोडून काडलें म्हणून खबर ना आमकां जाल्यार. सकयल वचून चॅक करपा पडटलें, सकयल्यान कितें काडला बिगा म्हणून इतलें. सो सगळें तशेंच आसा आतां. सो हांगसर कितले धुके जाता पळयचे. सो आमी आतां कुमठा पावपाक गेलीं दिसता. चलात तर मेळया मागीर, दाखयता तुमकां. आतां ब्रेकफास्ट करपाक रावपाक जाय आनी इतले सकाळी ब्रेकफास्ट खंय मेळची ना, 6:30 जाता थंय आसा. मागीर आमी 7 7:30 बी रावया न्ही रे. जस्ट एक ब्लॅक टी घरा कडल्यान पिवन येयल्लें. आनी कितें जाता, खंय वतलें म्हटल्यार अशें ना न्ही की उठले चल या च्या बी पिवया आनी या, तसलें बी ना. उठूं जाय, सान्न कोयर करूं जाय, शितोडो घालूं जाय, देवाची पुजा कर, देवा आयदनां धुय, तें सगळें काम आसता न्ही. 4 उठलेलीं आमी, 5 भायर सरतलीं म्हणून 5:15 जालीं घरा कडेन. अशें ना की सुसेगाद केलां बी ना, सगळें चुकचुकीत केलां अशें. पण हेणें न्हावन देवा पुजा केली, फुलां सोदता बित्ता म्हणून टायम जाला. काळोख आशिल्लो न्ही भायर, सगळें करून भायर सरलें. आतां वता, मेळटा मागीर तुमकां. सो टायम न्ही 7:30 जाले आनी फायनली मुर्डेश्वर सारकें एक्झॅक्ट एंट्रन्सा ऑपोजीट आमी हेका आयल्या. हॉटेल प्रार्थना कितें रे तें कितें बरयल्लें आसा पळय, उपहार कितें त्या हॉटेलान आयल्या. सो ऑर्डर करता, अजून करूं ना, प्लॅन केला. तुवें कितें प्लॅन केलें रे? इडली वडा. खंयी गेलें जाल्यार हे काणकोण सुद्दां च्या पिवपाक गेलें जाल्यार इडली वडा आमगेलो आनी म्हाका मसाला डोसा. सो हॉटेल जें आसा पळय तें बरें आसा न्ही रे, डिसेंट. आनी 7:30 जाले जस्ट टायम. आनी आमकां खबर आशिल्लें उडपीकूच मेळ्यार कितें मेळटलें म्हणून आमकां. कित्याक उडपीक जें आसा पळय न्हू तितूनच अशें बेगीन कितें मेळटा ब्रेकफास्टाक. बेश्टी रेस्टॉरंट्स जे आसा पळय ते अजून ओपन जालीच ना. आनी ह्या लायनीक कितें जाता जाल्यार एवरी टायम जेन्ना आमी ह्या सायडीच्यान ट्रॅवल करता पळय न्हू तेन्ना न्यू हायवे न्ही जाल्यार ती, सो तितली ऑप्शन्स ना हॉटेल्स रेस्टॉरंट्स जे आसा पळय न्हू तेचे. सो ताका लागून जें मेळटा पळय न्हू थंयच आमी चिंतून येयल्लीं की आमकां कुमठा जें आसा पळय तें क्रॉस करतकीरच मेळटलें म्हणून. सो आमी मेंटली प्रिपेर आशिल्लीं. सकाळी इल्लीशी ब्लॅक टी केल्ली हांवें, सो हो पिवन येयल्लो हांवें. कांय ना, म्हाका भूक लागली. आनी मेन म्हणल्यार कितें रावपाचें कारण एक्चुली आमकां इतली बेगीन बी रावपाक जाय आशिल्लें अशें ना, फुडें बी रावपाक जातालें. म्हाका न्हीद येवपाक लागली, दोळे अशें झेंपा लागले सारके. सो ताका लागून म्हटलें मागीर हांव न्हिदलें जाल्यार मागीर हेकाय बी न्हीद लागतली न्ही. राती रातभर आमी दोगांय न्हिदलीं ना न्ही रे. कशी न्हीद पडना आनी हुस्क्यान वचपाक. हांव 1:30 उठलें. आमी कितल्या न्हिदलें राती 11 10:30 11 न्हिदलें. 11 जावन न्हिदलें आमी. आनी हांव 1:30 उठलेलें, मागीर न्हिदूच पडना जाली. हो 2:15 सुमार उठला आनी न्हिदूच पडना, हुस्क्यान वचपाक जाय अशें म्हणून. सो आतां ब्रेकफास्ट करता, पळोवया कसो येता तो टेस्ट. फर्स्ट टायम येयले आमी हांगासर. इडली वडा आयले. इडली वडा 2 सांबर रे. लोक हांगसर सांबर भरपूर हें करता खाता, सो ताका लागून डब्बल येयल्लो तो सांबर. बरें आसा दोनी सेम ते, वेगवेगळ्यान कितें टेस्ट करता. ऑप्शन्स दिल्या गावणी चेक करता. बरें आसा चटणी. थंडी पळय कसली भरली ती. आतां आनी AC बी लायिल्ली न्ही सकाळ सकाळ फुडें आनी चड जाळ जाल्या. ना तूं खा पयलीं, हांव मागीर टेस्ट करता. बरें आसा दी म्हाका टेस्ट. गरम ना मरे. बरी सॉफ्ट आहा न्ही इडली. सो ब्रेकफास्ट एंड ऑल जे आसा पळय न्हू तें जालें. आनी हें पळयात हांगासर मुर्डेश्वर जे शंकराचे स्टॅच्यू एंड ऑल आसा पळय, देवूळ बीन
थंय वचपाचें त्याच्या एक्झॅक्ट ऑपोजीट आमी ब्रेकफास्टाक रावता. असले वत मारता हे सायडीच्यान सामके कानपटार हांगा सगळे वत मारता सामके आनी खानपट्टी थापता सामकी. तर उडपी क्रॉस केले आणि मोदी आनी खंयच रावले ना. च्या बी पिली आनी मरवंती बीच बीन आसा. आनी येत आसतना पळोवया मागीर. हेका लागून लेट जातलो आनी एकदां थंय वचून येयला म्हणजे जे मेन कामा लागून आमी आयल्या पळय ते काम केले म्हणटकीर टेन्शन ना न्ही. आनी उदोवच्यान बरें आशिल्लें, बरें जातालें उदो म्हळ्यार ट्रॅफीक नाशिल्लें न्ही. सो आमी बरी पावली आनी आतां ट्रॅफीक सगळें. सो हे पळयात हांगासर पावली आमी. सो आमी आतां भितर वता, वचून येता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो पार्किंग जें आसा पळय न्हू तें आमी हांगा भायरच केल्या रोडा सायडीन. भितर आसा तेंगेलें पार्किंग बट भितर मेळत ना मेळत म्हण हांगा भायर आशिल्लें. खुबशे लोकांनी अश्यो करून गाडयो लायल्या, थंयच लायल्या आमी बी आसूं म्हटलें. हें पळय हांगच्यान ती मुखार फर्स्ट एम्बुलन्स दिसता पळय थंगच्यान एंट्रन्स. सो व्हडलें हा मेडिकल कॉलेज ही एक्चुली. आमचे GMC कशें आहा तशें कॉलेज प्लस हॉस्पिटल. पळय काळो घेता आनी हांव बरें कोरें येता मरे तूं काळो येता. सो आसा जे कोण थंय हॉस्पिटलान आसा पळय न्हू तेजे वांगडा ताका फोन केल्लो. तेजे 3rd फ्लोरार यो म्हटलो. अमकें कसलें तरी विंगाचें नांव सांगलां, थंय यो म्हटलां. सो वता. सो दनपारची न्ही आतां जाली 12 आनी आमचे जाले विजीट घेवन वचून आयली. मातशे वेळ रावली बीन. एक्चुली न्ही खूब भोंवपा पडलें आमकां, खूब म्हणजे खूब. आमी कितें केलें कॉलेज जें आसा पळय मेडिकल कॉलेज थंय भायर रस्त्यार गाडी पार्क केली. मागीर थंय भितर गेले. मागीर कोणा विचारत 7-8 जाणां विचारली आनी इतले इतली भोवली आमी. लास्ट पांय दुखले म्हाजे जोड्याचे सुद्दां पांय दुखले. इतली घुंवन लास्ट हे सायडीच्यानच पावली. इतलो व्हडलो रावंड म्हणून अख्खें हें आसा पळय हॉस्पिटल आसा पळय ताका एक प्रदक्षिण घातलें. आनी तें हॉस्पिटल इतलें व्हडलें आहा म्हळ्यार कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, डेंटिस्ट सगळें आसा न्ही तितून. तें मागीर जनरल वॉर्ड आनी तकलेचो वॉर्ड, दोळ्यांचो वॉर्ड, डेंटिस्ट वॉर्ड सगळें आहा व्हडलें. घुंवन लास्ट येयली मागीर आमी. सो फायनली मेळ्ळें आनी तें कितें पास ना जाल्यार धाडना. फुडें आमी रावपा दिनाशिल्ले खबर. डॉक्टर ओगी रावले आमी वयतकीर रे तें आशिल्लें थंय. आनीक आमी 2 जाण अशें खंय तो पास घेवन तेणी वचप मातशें पळोवप भायर येवप खंय मागीर परत दुसऱ्यान वचप तशें खंय. बट आमी 3 जाणां थंय आशिल्लीं कांय म्हणू बी ना. उगी रावली. डॉक्टर आमकां पयले 2दा येवन पयले आनी उगी रावली. 15 मिनटां सुमार रावली आसतली न्ही आमी. आनी मागीर येयली. मागीर डॉक्टर खूब टायम जालो न्ही. मागीर डॉक्टर बी बेजारता न्ही अशें म्हणून कितें म्हणचे पयलींच भायर सरया म्हटलें. आनी भायर सरली आनी येयली आमी. आतां 12 जाल्या. 12 जाता ते आसा खंय व्हरता जाल्यार. ट्रेंड्स आसा, जुडियो आसा खंय व्हरताल्या पळयता ना खंय म्हाका हे फुडें खंय गेले ना फाटल्यान वचून हांव ते फुडें. सो पळयता पार्किंग आसा ना कितें तेंगे अंडरग्रावंड पार्किंग बरो आसा. म्हाका सांगता पयलीं कितें जाणा तुगे हें जाल्यार खंय या खंय. आनी हांवें म्हणना मागे न्ही तुगेलें म्हटलें न्ही तुवें दिवपाचें म्हणल्यार म्हाका सांगता पार्किंग ना खंय. असलो पळयता कितें येयलात न्ही मातशें कितें हें एक्सप्लोर करया अशें म्हणून. पळोवया मेळटा मागीर कितें गेली जाल्यार दाखयता तुमकां. ना जाल्यार हो डायरेक्ट गेलो जाल्यार गेलो. सो फायनली आमचो स्टॉप आयलो. सो ऑप्शन्स भरपूर आसा. ट्रेंड्स आसा, जुडियो आसा आनी थंय लायफस्टायल हें आहा. टायम्स स्क्वेअर मॉल आसा हें हांगा दिसता तें. फर्स्ट न्ही प्रिफर करता ट्रेंड्सा वचून येता कित्याक जुडियो नाका म्हाका. जुडियो थंय आसा. ट्रेंड्सान वता दाखयता तुमकां. सो हेंचे कडेन न्ही ऑप्शन्स बरे आसा. पयलीं हो एक आसा बरें दिसता न्ही. ऑप्शन्स न्ही बरे बरे आसा. असला हांवें पयर एक घेतला न्ही जुडियोंतल्यान. असले नाका म्हाका. व्हायटान 1 पीस तर नाका आसा. कुर्ताच जाय आतां. 1 पीस इतले आसा हांगा खंय वचपच जायना. आनी गेले जाल्यार बी आमगे देवळांनी टुरा सुद्दां गेले जाल्यार खंय 1 पीस घालपच जायना.
Oh. कितले? बरं दिसतं. प्राइस कितली? 899. कॉटन ना पण सिंथेटिक. आहे बरेच. सो माझे हांवें घेतले हे पॅत हांगासर बॅग आनीक आतां हेका पळोवपाक गेलें. हे गेली कपडे घेवप म्हणल्यार न्ही सामकें म्हाका जाल्यार इरिटेटींग. ताका बेगीन कितेंच पसंद पडना. सो हांवें म्हाजे चूज केले, घालून पयले, बरें दिसले की घेतले. हो गेला ट्रायलाक. पळोवया कितें आवडटलें. हें नाका तें नाका, हो कलर नाका, ती स्टायल नाका करता. पळोवया. सद्या धाडला जबरदस्ती ट्रायलाक. आनी फायनली म्हाजी शॉपिंग. म्हाका आतां युट्यूबाचो पेमेंट येयला, घे खा आतां आपणाक. सो म्हटलें चल घेवया अशें म्हणून. आतां कितें कितें फंक्शन्स दिवाळी हे ते आसा न्ही ताका लागून. ट्रेंड्साक गेल्ली आमी. 12 भितर सरलेली ट्रेंड्सांक. आतां पळया 2 जाली. सारकी 5 मिनटां आसा. आनी शॉपिंग केली. हो म्हाका म्हणटा तुका आपूण हेका लागून घेवन येना खंय की तूं मागीर अशें करून घेयत घेयत फटको म्हाकाच. फटको म्हाकाच. सो आतां न्ही आमी जेवपाक वयता. तर ट्रेंड्सांक न्ही कपडे जे घेतला पळय ते थंयच ते अल्टर करून दिता. सो ते अल्टर करता. 1 वर लागतले खंय. ताका लागून म्हटलें 1 वर म्हणून आमी जेवन घेवया अशें म्हणून. ऑलरेडी 2 जाल्या. 3 म्हणल्यार कपडे मेळटले. सो हांगाच एक रेस्टॉरंट आसा पळयता. प्युअर वॅज न्ही जाल्यार पुरो. म्हागेलो प्रेस्तार हांव वॅज. ताका नॉन वॅज जाय न्ही. चवथ जाल्यार अजून खावूं ना. ताका लागून वत लागलें पळय. थंयच गाडी पार्क केल्या. पळयता रेस्टॉरंट आसतलें खंय. बरी आ टेस्ट मस्त. मारवंते बीच. सकाळी वयता आसतना न्ही तुमकां दाखोवपाचें अशें चिंतलेलें. बट त्या सायडीच्यान न्ही व्ह्यूज आसा पळय तो इतलो बरो येना अशें म्हणून म्हटलें मागीर येता तेन्नाच हें करया दाखोवया तुमकां अशें म्हणून. सो ही पळय बीच. वत भरपूर आहा कडक कशें. असले आसता जाणा रखरखीत पळयात वत कसलें तें. आनी हो जस्ट न्ही स्टार्टींग पॉयंट. हांगासर 1st, 2nd, 3rd, 4th हे. सो उदक चड ना. कुत्र्याचे पेटे भोंवता पळय बारीक बारीक. आवय आनी 2 पेटे. वत मातशें कडक आसा म्हणून लोक बी कोण ना बिचार. तुमकां दाखोवपाक लागून रावला. आमी एवरी टायम जेन्ना येताली पळय तेन्ना वयताली थंय थंय उदका कडेन बी वचून येताली. बट आतां नाका म्हणल्यार वता रखरखा. मातशें 5 मिनटां भायर येयल्लें नाका जालें सारकें. सो तुमकां दाखोवया म्हटलें. सो तुमी पळोवन घेयात. जे कोण पावला तेंच्या खातीर वेल एंड गूड. जी कोण पावना तेंच्या खातीर हो व्यू. व्हडली आसा त्या सायडीन म्हणल्यार. सो जस्ट हो स्टार्टींग पॉयंट. सो वता आतां ताका वत लागलें. तकली दुखता खंय. आनी खूब ट्रॅव्हलिंग करपा उरला न्ही ताका लागून रिस्क घेवप ना. तयारच होता. ते घाल मग ते 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 ना ते काय झालं. इथली पिकिंग आण का. सांजी 5:45 जाल्यार स्टील वत जे आसा पळय ना ते कशें दोळ्यार मारता पळयात. आनी लँडस्लायड जाल्ली पळय न्हू ती इपा हांगाच ह्या सायडीन. हय
आता वयर ते हो सर्वीस रोड जो आसा तो न्हू आता आणि वयर जो ह्या सायडीच्यान तुमकां दिसता पळय तो न्यू हायवे. तर ते फुडें ते लॉरी आसा पळय तेचे फुडें सगळे लँडस्लायड जावन हे न्हंयक न्ही सगळे येवन पडलेले. कोसळून दाखयता तुमकां वयता आसतना बी पयलें आमी बट सकाळी शूट करूं ना कित्याक काळोख आशिल्लो न्ही तेका लागून दाखयता. सगळे एकूच सायडीच्यान डायवर्ट केला ट्रॅफिक. त्या सायडीच्यान रोड जो आसा पळय न्हू तो बंद आसा. ही सगळी माती जी येवन आसा पळय न्हू ती पळय माती हे सायडीची कोसळिल्ली. सो हे पळयात हे न्हंयक भितरचे तुमकां दिसता पळय न्हू हे सगळे पळय ते हे सगळे हे सायडीचे पळय हे कोसळून पडला. तो खांबो बी पळय लायटीचो हाय वोल्टेज तो सगळो खांबो. हे पळय हे इन्स्पेक्शनां 2-2 दिसांनी आसता हांगा ह्या सायडीच्यान. ते सगळे ते सायडीच्यान न्हंयक गेला कोसळून लँडस्लायड जावन सगळे. अंकोलाक हे आनी हांगानी सकल थंय एक फुडें देवूळ आसा ते मुखार सकल न्ही रे आनी केदी व्हडली न्हंय पळय सगळी माती मोदी सुकती आसा. लोक हे लोक न्हंयक नुस्तें धरतात सुकलांनी. आनी पळय हे एक देवूळ आसा हांगासर हे देवूळ बी सगळे बुडलेले. सो अशी ही स्टोरी अंकोला हेची लँडस्लायडाची. तर आता न्ही टायम जो आसा पळय तो 7:30 जाला आनी पावली आमी घरा. आता न्ही उदोळ पावले येवन चेंज बी केले. पयलीं म्हटल्यार सगळे चेंज बी करून घेतले हॉस्पिटलान गेल्ली न्ही तेका लागून गरम जावपाक लागले. घरा येतकीर भितर कारीन AC आशिल्ली न्ही फूल डे सो आतां गरमी जावपाक लागली. आतां जेवपाचें कितें तयारी करपाक जाय. आतां सकाळीं बेगीन गेल्ली न्ही कांय करूं नाशिल्लें दनपारां भायर जेवली. तर आतां थोडेशें जेवणाचें बी पळयता. 7:30 जाता ते आसा चड असो व्हडलो कांय टायम जालो ना. तर ते सगळे जे आसा पळय ते करून घेता आनी तेचेच वांगडा व्हिडियो बी आयज हांगाच एंड करता. आतां अशें म्हणना की खूब टायर्ड जाल्यार जायना अशें म्हणना. टायर्ड जावना ओके नॉर्मल अशें. ट्रॅवलिंग तर म्हाजें बी फेवरेट हेजें बी फेवरेट. तर ट्रॅवलिंग करून हांव केन्नाच टायर्ड जायना. सो अशें लेट नायट बी ट्रॅवल केलें न्ही जाल्यार मातशें तकली बी दुखता म्हाजी दोळे बी नाजाल्यार व्हडलें अशें कांय टेंशन ना. तर चलात रांदपाचें बी आसा बाकीचे कपडे धुवपाक जाय ते सगळें काम आसा तर मशीन लावपाक जाय. तर हेचेच वांगडा आयचो व्हिडियो बी हांगाच एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस आनी एक नवो व्हिडियो घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. मेळया तर फाल्यां असोच आनी एक नवो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.